आणि पेंडिंग इश्यूज आहे ते सगळे क्लियर करून सांगया. पेंडिंग इवन वर्क ऑर्डर दिवपाच्यो थोडे काम स्टार्ट करून सांगलें. बिकॉज मेजर वर्क्स आर सम ट्रान्सफॉर्मर्स विच आर पेंडिंग सारखे पावसा सारखे गरजेचे. आणि तोय डिस्कस जालो एक इश्यू पयली लायट गुड फ्रायडे दिसा लायट गेली तोय डिस्कस जालो कित्याक गेलें आनी कितें जालें काय म्हणून. सो एक जम्पर गेलोलो तो जम्परा लागून एक 1 hour लायट नाशिल्ली. देन सबसिक्वेंटली लायट येयली. इम्पॉर्टंट म्हणल्यार त्या फंक्शना टायमाचेर आमी गुड फ्रायडे फंक्शना टायमाचेर ती लायट गेली. सो वी हॅड अ हाय लेवल मिटींग टुडे आणि चीफ इंजिनियरान सांगितलं अशें करून जावपा ना म्हणून ही हॅज एश्युअर्ड मी ही इज डुईंग एवरीथिंग. अंडरग्राउंड केबलिंग ऑल्सो विच हॅज बीन पेंडिंग फॉर अ लॉंग टायम. We have discussed it. We are taking it forward. It's almost 44 crores which has been estimated, one part, and अनेक part केल्या. So एक phase एक part घेवपाक केल्या. So we are starting forcefully. He has assured me by end of May he would give the order of the underground cabling. All this we have done because we have been following up electricity सगळे issues आहे ते. आता खास करून many times I think एल्सानी प्रॉब्लेम झाला इनकमिंग. सो पयर एक दीस इनकमिंग प्रॉब्लेम जालो मागीर आमी डायवर्ट करून मडगांवच्या हांव जोगळट्यान गोडे आनी म्हणून मडगांवच्यान तरी आमी दियाय. इफ यू कांट गिव बाय पोंदा सबस्टेशन हॅड प्रॉब्लम इन द आफ्टरनून. सी लायक दीस देर आर सम इश्यूज वीच वी टेक अप फोर्सफुली. सो आज ऑल द इंजिनियर्स along with chief engineer we have had a meeting all from the south. First time we generally don't call engineers and waste their time because public grievances are especially during May. So I don't allow that. I see that I go to the office. I don't call them to my office first, and I don't waste their time also. Now I want them to give me full-fledged work. At least for the rainy season, I want to prepare with the rainy season work. आता एल्सानी ट्रान्सफॉर्मर्स ट्री कटिंग चालू आहा आनी कितें चालू आहा बारीक कामां. सो ग्रीवन्सीस आहाय मातशे. सो आमी वी विल सी दॅट वी विल फिनिश आवर वर्क एटलीस्ट अंडरग्राउंड केबलिंग बाय नेक्स्ट सीजन. Reginaldo, one more thing. सदांच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्री मॉन्सून वर्का खातीर शटडावन घेता खुबशे घेता पूण तरेसार पावसान शटडावन वयता चालूच आसता. कितें जालां सी प्रॅक्टिकली स्पिकींग आय एम टॉकिंग ऑफ नॉट टॉकिंग द रियलिटी. एक फावट कितें जाता एक झाड पडटा आज घरा कडेन आज आमगे सगळे पडे लँड ओनर्स आहाय ते एक चुडीत सुद्दां मानाय एक हांद सुद्दां मानाय. आमगे जाय जावं उलयताय भरपूर उलयताय ते आमी हांद मारलो पासून ते काडनाय ते एक मानाय ते मानाय आमी काडलो हांद सकयल पडलो काडनाय. सो लायक दिस टायप पीपल आर देर. पयलीं लोक कितें जाता आदी भाडकार आहाय ते झाड मारताले एक झाड मरपा आहा जाल्यार ते उडयताले. आतां कोण आतां रावता ते लायटी डिपार्टमेंट उडयतले काय आनी लायटी डिपार्टमेंटचे पयलीं उडयतले. ऑल दीस इश्यूज जाता. प्लस कंडक्टर्स बी ओल्ड जाले थोडे स्पेस तेंगेले थोडे सामान हें जालां. So all these issues are there. It's not that like electricity department can be changed in one day. It cannot be. It is a series of work that will take place wherein improvement will take place. Underground cabling के अंदर we have taken first part is HT, high tension. Low tension गेल ना. Low tension आम्हाला ज्ञाना का पहले HT किया, LT मागे start करूया. So ये LT के अंदर from Raya to कुर्दोनी के अंदर up to Magazan देखो up to end of the कुर्दोनी देखो and Magazan के लिए माग problem ना. पहिले मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आता ती आत ना बट तरी आसन थिंक केले म्हाका प्रॉब्लम ना बट इट इज वन टेंडर सो इट लेट इट गो आनी ते जायन पडले जाल्यार म्हाका दिसता आमगे 50% ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. सो विथ दीस इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज एंड ऑल दीस इश्यूज विल बी सारकें थ्रू. इट टेक्स टायम. हांवें आतां स्टार्ट केला 5 वर्सां भितर जातलें अशें दिसता तुका. 5 वर्स रावना. हांव एक आमदार म्हणटा सादो आमदार हांव म्हगे 4th टर्म. हांव केन्ना लास्ट इयर रावलो ना. सो 5 वर्स काम करता. तुवें म्हणून सांगत तुका नाल्यार कोणें ना म्हणशें. आमी वर्स भर काम करताय आनी 5 वर्स काम करता. वॉटर इश्यू बी कितें आहा तुमच्या हितून? वॉटर इश्यूज वी हॅव टेकन अ पायपलायन्स. न्यू आज काम स्टार्ट जाला काल स्टार्ट जाला. वी आर पुटिंग सम फ्रेश पायपलायन्स बिकॉज आमगे पायपलायन्स ओल्ड जाले एंड वी विल टेक अनदर टेंडर एज फाटल्यान आनी करता. आमगे मातशें एक प्रॉब्लम आहा रस्त म्हणटाय म्हणून. रस्त म्हणपा लागले आनी रस्त उडयतले. सो सायमल्टेनियसली रोड टेंडर रेडी जावपा जाय नाजाल्यार तूं जाणा गाडी खबर रेडी रावपा जाय. Just 3 branches have started. So all over kitlo time lagto? No, it's taken transformer wise. Ek transformer. You can't close too many transformers. Like for example, today another transformer was closed for tree cutting from 9 to 1. So I told them to restrict. So we'll start at 6 o'clock. We'll close at
1 o'clock and we'll finish the whole transform. Science and break crop not the transform. Go somewhere else. And information to be given. Inform kelna. So we will do that part of informing also. So I told the department, please inform some at least 10-15 people so that the news is there, that the light is not. Okay. IDC is concerned. IDC जे यहाँ पण ते चेअरमॅन त्यांचे असोसिएशन ते म्हणतात की ते रोड इशू हा पळय रोड इशू हा बजेटान आमकां बजेट मेन्शन केल्लें आसा ते सक्सेसफूल जायना. सो एज अ चेअरमॅन तूं मिनिस्टराक सांगून की IDC रोड. See, I just briefed the chief minister also. आम्ही pre-monsoon before rains soil road repair करपाक लायले. It will start. Work will start by another 3-4 days. It will start. I mean, work out दिवूं दिनाका. At least let them start the work so that potholes तरी काडनी. कित्याक काट जाल्यार पास पयलीं काडपाक जाय. पास पडलो काय ना पोर्टल काडून फायद ना. आनी एसोसिएशन पळय हा एसोसिएशनाक जायते काम हांव करता. तांगे कंप्लेन बंद जायनाय. Anyway, तांकां कंप्लेन करीत रावनी. But one day will come when they will have no complaints. That I can assure you, because I've just I'm always fighting with my staff, with my people to see that and with the workers also, with everybody, contractors, to see that we deliver. Munge यहाँ challenge है कि along with our whole team we will deliver. Give us some time, we will prove it to you. Okay, thank you. Yes.